मायमोगाचा येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. गोयच्या मंत्रिमंडळातल्या फेररचणुकेचो विषय घुवता. अलेक्स सिक्वेरान दिलो राजीनामो. महत्वाच्या फेरबदलाचो एक भाग म्हूण रमेश तवडकार हांचे सयत दिगंबर कामत बेरेस्तारा मंत्रिमंडळात प्रवेश करपाची शक्यताय. 7 तरणाट्यांनी वास्को पुलीस कर्मचाऱ्याचेर केल्लो हल्लो. ह्या मारपेट प्रकरणात 6 दुबावितांक अटक. वाडपी घडणुका फाटल्यान काँग्रेसीक राजकीय हस्तक्षेपाचो दुबाव. भौशीक मुळाव्या साधन सुविधांचो घोटाळो. मडगांव रवींद्र भवना सावन आयिल्लो उजवाडाक. कोट्यांनी पैसे मोडून बांदिल्ल्या रवींद्र भवनाची थामना गळटी. काम बेगीन पुराय करपा खातीर सगळे यत्न सुरू आशिल्ल्याची मेळटा आश्वासना. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोयच्या मंत्रिमंडळांतल्यान फेररचणुकेचो विषय खूप पयलीं सावन घुवत आसा. मंत्री अलेक्स सिक्वेरानय वैयक्तीक कारणांक लागून राजीनामो दिला. काँग्रेसींतल्यान भायर सरल्या उपरांत पंगडात वाट पळोवपी नामनेचे दिगंबर कामत हांचे सयत रमेश तवडकाराची अदलाबदली जावपाची आसा. आता ह्या मंत्रिमंडळात कोण मारतलो बाजी हाचेर सगळ्यांचोच दोळो तिगून आसा. जसे तुम्ही ऐकलेले फाटी खूप महिन्या पहिली की आमचे कॅबिनेटरी शपथ जावपाचे आशिल्ले, बट त्याचो काय अजून रिझल्ट येनाशिल्लो. बट आता कन्फर्म जाला की आमचे 2 आमदार, एक मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आणि आमचो स्पीकर सर मिस्टर रमेश तावडकर यांच्या दोघांची फाल्यां शपथविधी जातली सुमार दनपारच्या 12. 2 महिन्या पयलीं आमचो बाब गोविंद गावडे ताका कॅबिनेटांतल्यान काडलेलो. सो तेजो एक जागो रिकामो आशिल्लो. आणि आता दुसरे कारण म्हणटा ते आमच्या अलेक्स सिक्वेरा त्याच्या हेल्थ कन्सर्ना खातीर तेणेन आपल्या जाग्याच्यान रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. सो हे 2 जागे रिकामे आसतना आता हे आमचे 2 आमदार जे येयल्या बाब दिगंबर कामत आणि सर रमेश तावडकर हे दोगूय फाल्यां शपथविधी घेतले 12. सर सध्या बोवाळ खूप चल्ला कॅबिनेट रिशफल आणि आता स्पीकर सरानूच आउट केले की फाल्यां शपथविधी जावपाची आसा. सो हेजेर कितें आनी मातशे डिटेल्स दिवचे सर. डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल फाल्यां गव्हर्नर च्या दरबार हॉलान भितर शपथविधीचो कार्यक्रम जातलो आणि 2 मिनिस्टर आसा तांकां इंडक्शन भितर आसतलें. दिगंबर कामत माजी मुख्यमंत्री आणि आमदार आणि तशेंच रमेश तवडकर हांचे मंत्रीपदा खातीर वर्णी घातलेली. एक पद आमचे खाली आशिल्लें वॅकंट आणि एक हेल्थ हाचे दृश्टींतल्यान विचार करून तांच्यांनी आपलो हे पळयला आणि ताका लागून ह्या चवथीच्या पयलीं इमिजिएटली फाल्यां 12 वरांचेर ठीक 12 वरांचेर शपथविधीचो कार्यक्रम जातलो. आनी कितें पोर्टफोलियोज बीन डिस्ट्रिब्युशन बीन कितें थारलें ते सगळे मुख्यमंत्री ठरयतले मागीर. ते मुख्यमंत्र्याचो अधिकार, हेय बीन मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आणि त्या अधिकाराच्या विस्तारान मातशें सांगता किती विस्तार मंत्री पदा करता तुका तो लिस्टी मेळपाची आसा. इतली वर्सां जाली फाल्यां शपथविधी जाता कन्फर्म जालें. कन्फर्म फाल्यां शपथविधी जाता. फाल्यां 12 वरांचेर आसा. कितले वरांचेर पोर्टफोलियो सांगला फाल्यां
गोवा 365 खातीर साहिल नायक, सुभाशीश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख. दक्षिण गोंयांत हल्ले वाडत आसात. लोकांची रक्षा करपी पुलीसच आता सेफ उरले नात. 7 तरणाट्यांनी वास्को पुलीस कर्मचाऱ्याक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात 6 दुबावितांक अटक केला. कायदो आनी सुवेवस्थेच्यो तिस्त्यो वादळ्यो जाल्ल्याचे दिसान दीस उजवाडाक येत आसा. ह्या सगळ्या घडणुकांनी वाड जावपा फाटल्यान राजकीय हस्तक्षेप आसा काय कितें? लोकांक प्रस्न पडला. वास्कोत धक्को दिवपी घडणुकेत 7 तरणाट्यांनी वैजकीय ड्युटेंतल्यान परतून येवपी वास्को पुलीस कर्मचाऱ्याचेर हल्लो केल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. हो सगळो प्रकार मोबायलाचेर रेकॉर्ड केला. पुलिसांनी 6 आरोपींक अटक केल्या. वास्कोतल्या पुलीस कर्मचाऱ्याचेर हल्लो केल्ल्यान जीपीसीसीचो अध्यक्ष आनी वांगडी डीवायएसपीक मेळ्ळे. कायदो आनी सुवेवस्था कोसळिल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आमदार दाजी साळकाराक दोश दीत सरकाराक धारेर धरले. We are not going to tolerate this. We are not going to tolerate this at all. We have given already, I am also in the field now personally, and we will make sure that no nonsense will be tolerated. And any such element trying to raise this head, we will take care of such elements. And we have already started our patrolling. गेल्ले 4-5 दीस जर आमी पळयत जाल्यार खास करून साऊथ गोवाक जे पुलीस डिपार्टमेंट गोंयकाराक जेन्ना डिस्ट्रेसान आसा किंवा मनीस एक त्रासान आसा तेन्ना वाचयता म्हणटा तो पुलीस डिपार्टमेंट. फाल्यां समज जर म्हाका कोणे त्रास केले जाल्यार फर्स्ट थिंग आय विल डू इज डायल 112. मनीस डिस्ट्रेसान आसतना पुलिसाक फोन करता बिकॉज वी हॅव फेथ दॅट पुलीस वील प्रोटेक्ट अस. पूण आज ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराच्या अंडर टायम येना कमी आमी पळयत आसा की आज खंय तरी पुलिसाचेरूच अटॅक जाता. आतां जी घटना काल म्हळ्यार काल फातोडेर जी जाली सकाळी 3 वरांचेर हे बीजेपीचे गुंडा राज म्हाका दिसता वास्कोन आमकां दिश्टी पडटा. 7 लोक जे इन्वॉल्व आशिल्ले ह्या मारहाण जे जाले हे तर ते एक्यूज हे जे आतां एक्यूज गेले सो तातूंतले म्हाका दिसता 6 जाणांक धरल्या. एकटो वास्कोच्या शारान इतर मुर्मुगांव हांगा ड्रग्साचें इतलें प्रमाण वाडलां की मनशाक एकदां सेन्सूच उरना की तो आपूण कितें करता तें. सो आय थिंक दीस ऑल ड्रग केसीस इज लिंक्ड टू दीस. हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे पॉलिटिकल आमदार आसतले किंवा हे मिनिस्टर यांचे लोक आज आर इन्वॉल्ड इन दीस गुंडागर्दी. वी कंडेम द एक्ट वॉट हॅज हॅपन्ड. दिस इज व्हेरी बॅड की आज पुलिसाचेर अत्याचार पुलिसाचेर आज अटॅक जाता, पुलिसांक मारता. सो आय थिंक द चीफ मिनिस्टर इज बिझी इन मॅनेजिंग हीज चेअर. तो आमी पळयता की परत फक्त दिल्ली धांवता हाजी खुर्ची वाचोवपाक ताजी खुर्ची वाचोवपाक. आय थिंक देर इज अ सिरियस प्रॉब्लम इन गोवा. चीफ मिनिस्टर हेज टू आन्सर दॅट वास्को पुलीस स्टेशनाचेर सँक्शन 14 आसतना 2 PSI कित्याक. आता आनी म्हाका दिसता गणपती आसा वास्कोचे चडशे वास्कोकार पेडणे सेटल जाल्ले आसा आनी खंय तरी सेटल जाल्यार खाली जाता. आमकां तेंचेर डिपेंड करून आमी वयता. हितूर म्हाका दिसता रिस्की आसा हे फावट. आनी आमच्या चिफान सांगल्या त्या प्रमाणे हांगासर 12 PSI गरज आसा. 4थी पयली डेप्यूट करपाची गरज आसा तेंच्यांनी हे PSI. नाजाल्यार आनी कितेंय जावपाक शकता. What basis? It's on the basis of power, backup of MLA or alcohol or कितें तरी backup आहा की तांकां भिरांत ना कोणाची. So the government has to work on this thing and हे जे सारखे कंट्रोलार हाडपा जाय नाल्यार गोवाचो नांव सारको आमचो हे जातलो. This law and order problem strictly you have to take action against this thing. आम्ही DSP कडे अशें सांगले की ह्या दिसांनी थोडे मिडियाचे नाही ना देर आर ग्रुपिझम आसा. मांगरान एक ग्रुप आसा आनी बायना एरियांचे ग्रुप जाता तेंच्या भितर क्लॅश जायत वयता खुबशे झगडी जायता आनी ते मागीर खंय तरी इंटरफियर जाता. पॉलिटिकल इंटरफियरन्स मागीर तेंच्या भितर ते सॉर्ट आउट जाता. पण हो इश्यू आयज हाती भायर गेल्लो आसा. सकाळी 3 सुमार ते इन्सिडंट जावप आनी जर आमच्या गोंयकारां भितर आमच्या भितर भंय निर्माण जाला लोक भायर कशे सरतले. म्हाका दिसता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाला हांगा गोंयांत. अशेंच आमचे अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलां. कांय दीस पयले अंडर कुंकोली ज्युरिडिक्शनाकूय जाला. जे कानांगिनी हे गांवांत मायग्रंट जावन 2 पुलिसांक अटॅक केलो. आज आयकलें जाल्यार सेम प्रॉब्लम हांगाय बी. हांव नको कोणें अटॅक केला ते काल हाणें तुमच्या आमदारान वास्कोच्या आमदारान स्टेटमेंट केला की आपणाक कांयच खबर ना म्हूण
मागीर स्टेटमेंटाक सांगता की आपणान डीवायएसपी आनी पीआयक फोन करून उलयला म्हणून. सो हाजेर सिद्ध जाता एका सगळी खबर आसा पूण ही इज ट्रायंग टू डिनाय इट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कला अकादमी भोंवतणी जाल्ल्या वादा उपरांत भौशीक मुळाव्या साधन सुविधांचो घोटाळो काणकोण आनी मडगांव सावन लेगीत उजवाडाक आयलो. कोट्यांनी पयशे मोडून बांदिल्ल्या रवींद्र भवनातली गळटी ही आतां नविदाद उरली ना. रवींद्र भवनाची कानी यो रे म्हज्या मागल्या जावन रावला. फक्त कांय म्हयन्या आदीं रवींद्र भवनांतलो पाय तियात्रिस्त हॉलांत गळटी जाल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. आतां उरिल्ल्या भागांतय गळटी जावपाक लागल्या. खास करून रिसेप्शन काउंटर आनी कॅन्टीन वाठारा लागसार गळटी जावपाक लागल्या खंय. देखून भिरांत पातळ्या. बेगोबेग लक्ष घालून दुरुस्ती करपाची मागणी नेट धरता. सद्याक रवींद्र भवन रिपेरिंगा लागून बंद आहा आनी आम चायेक आयिल्ले कडेन फूल लिकेज जाता आनीक मेंटेनन्स वेगळे आनी लिकेज जाता ही स्लॅबां लिकेज जाता. आनीक सकयल हांव च्या कॅन्टिनान सकयल थिंगा च्या पिवपाक आयिल्ले कडेन आनीक सगळे उदक आमचे लायटीचे सॉकेटांतल्यान भायर सरता आनीक ते सॉकेटांतल्यान तरी शॉर्ट जाले तरी सगळ्याक उजो लागपाक चान्सीस आसा. जाता तितले ते इलेक्ट्रिशियनांनी आनीक ते आमचे अधिकारी आहात त्यांनी पळोवचे आनी ते वायरांतल्यान उदक येता ते बंद करचे. आनीक मेन सुवातीक कॉन्क्रीट आहा प्रवीण बांदून चड वर्सां जावंक ना पूण अजुनूय ते कॉन्क्रीटांतल्यान उदक येता. एक एक्सपेन्शन जॉयंट आहा तितूंतल्यान येयल्यार एक प्रॉब्लेम ना पूण मेन स्लॅबांतल्यान येता. मेन स्लॅबान येयल्यार कांय करूंक उपाय ना. तेका लागून गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन ते लिकेज बंद करचे. आनीक वायरांतल्यान वायर आमगे कन्सल्टी वायर आहा तितूंतल्यान उदक येता ते सॉकेटांतल्यान उदक बंद करचे. कित्याक ते वायर शॉर्ट जाले जाल्यार फूल वायर शॉर्ट जावंक शकता. कोणाक करंट बी लागपाक शकता. ताका लागून जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान इनिशिएट घेवन रिपेर करचे. कित्याक पावस सांगून येना. जो हे 2 दीस जाले पावस भरपूर पडटा आनी भरपूर पडल्या कारणाक लागून ते उदक इतले फ्लडेड जाला म्हणून दिश्टी पडटा. काम बेगीन पुराय करपा खातीर सगळे यत्न सुरू आसात अशें आश्वासन अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिलें. मडगांवच्या रवींद्र भवन दुरुस्ती कामा विशीं जाल्ले टिकेचेर तांणी जाप दिली. आमी कशें काम करता आमकां काम करपाचें थंड आमचें काम करपाचें युजली स्टायल बोवाळ घालून बेश्टी पब्लिसिटी करून करपाचें न्हय. पूण कितें जाता भायर चुकीच्यो गोश्टी वतात खूब पूण बेश्टेच फातर मारता सगळे पडून. प्रत्येक जाण शिकिल्ले करता थोड्यांनी शिकून आशिल्ले करता. सो ताका लागून अशें दिसलें की चल लोकांकूय मातशें कॉन्फिडन्स दिवया सगळ्याक. ताका लागून आमी जें काम प्लॅन केल्लें आनी कशें त्या प्लॅना प्रमाणे चालू आसा हें तुमचे मुखार मांडचें आनी हें तुमी आमचे तर्फे सगळ्यांक ज्यांच्या ज्या लोकांक 5% लोकांच्या मनात डावट आसतो तांचे डावट पयस करचो अशें आमकां दिसलें. म्हणून आज आमी ही पयल्या. सो रवींद्र भवनचें काम सुरू जालें. टेंडर बी काम सुरू जालें. तुमकां सगळ्यांनी म्हाका अरे सुरू जालें टेंडर बी जालें आनी इतल्याच लागून जालें की आमचे मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी इनिशिएटीव घेतिल्ल्यान आनी फक्त इनिशिएटीव घेवना ताणें डायरेक्शन सगळ्या डिपार्टमेंटाक धाडलें की ही जाता तितले फास्ट मूव करात. आनी तांणी दिगंबर बाबान तर पयले दीस वचून येवन हांगा इन्स्पेक्शन केल्ले आसात. ही नोज ईच एंड एवरीथींग. ही टेक्स रिपोर्ट एवरी डे. रवींद्र भवना कडेन टॅक्निकल एक्सपर्ट कोण ना. सो वी आर टोटली डिपेंडिंग ऑन टॅक्निकल एक्सपर्ट. म्हणून एक कमिटी करची. पूण सगळ्यात पयलीं हें काम इतले बेगीन टेंडर जावन शॉर्ट टर्म टेंडर करून सगळीं कामां अलॉट जाल्लीं आसा. तातूंत पाय तियात्रीस हॉलाचें फॉल सिलिंगाचें काम आसा, चेअर्स रिपेर्साचें काम आसा, कार्पेट रिप्लेसमेंट काम आसा, स्टेप्सां लायटी आसा त्यो काम आसा, कर्टन मेन कर्टन सायड कर्टन ताजें काम आसा. हे सगळे गोश्टी चालीक लागिल्ल्यो आसा. प्लस ब्लॅक बॉक्सांनी तेच फॉल सिलींग ताजी कार्पेट ताजी चेअर्स करपाचे पडते सगळे काही लिकेज आशिल्ल्यो डॅम्पनेस येतालो तेवटेंतल्यान ते सगळें क्लियर करपाचें चल्लां. बुडलें नुकसान जातलेंच न्ही ते कोणाच्या हातान आसा ना न्ही. आमचें तर जालें पावस घडघडीत पडलो म्हणून ते प्रॉब्लेम आयले न्ही. कोणें मुद्दाम केला. वी आर गिवींग बेस्ट थिंग टू ऑल द तियात्रीज ऑल द थिएटर पीपल.
नाव रवींद्र भवनाची ऍक्टिव्हिटी आसा की रिसेंटली आमी फाटे 6 महिने जवळ चालू आसा की आमी पोरून डिसिजन घेतिल्ले पयल्या वर्सा की बर्थ सेंटनरी जांचे आसा त्यो सेलिब्रेट करू. कोट्यांनी पैसे खर्च करून लोकांक अशे कंत्राट मेळटा ही खंतीची बाब जावन रावल्या. अश्यो घडणुको जावपाक लागिल्ल्यान संबंदीत यंत्रणेच्या घाळपणाचेर साबार प्रश्न उप्रासपाक लागल्यात. कितलो तेंप अशें चलतलें? लोक आनी कलाकार बऱ्या सुसज्ज रवींद्र भवनाची वाट पळयतात, पूण हें केन्ना मेळटलें हें मात वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. बुधवारा कुडतरी वाठारात हांडी खुर्साचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. लोकांनी तशेंच शेतकारांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लावन खुर्साचे बेसाव घेतले. पळयात काय खीण. धार्मीक एकचार, सांस्कृतीक मेळ हेच गोंयचे खाशेलपण आनी अजून मेरेन ते तिगून आसा. हिवूय तितलीच खोशयेची गजाल. हांडी खुर्साचे फेस्त, जाका खांडी खुरीस अशेंय म्हणटात, दर वर्सा ह्या खुर्साचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयतात. ही परब पिकावळी कडेन जोडिल्ली आशिल्ल्यान शेकड्यांनी वर्सां सावन लोक खुर्साक मेणवाती आनी फुलां हार भेटोवन खुर्साचे बेसांव घेता. गोंयभर सावन लोक आंगोण्यो पावोवपाक लेगीत येतात. पळयात भाविकांची उमेद. ही पांड आमी वर्सान वर्स ऑगस्टाचे 20 तारखेर बांदतात. ही पुर्वजांची दिसाळी तेणी बांदून दवरलेली देखून आज पासून आमी तेंच्या फाटल्यान हे हांडी वयल्या खुर्साचे आमी फेस्तां चालू दवरता वर्साच्या वर्साक. तशेंच हे खुर्सा कडेन जायतो लोक मागूंक येता. तेंगेल्यो आंगवण्यो त्यो चुकट्यो मोडटा त्यो मागोवन तांकां मागलोलें हांडी खुरीस तांकां मागलोलें तेणी फावो कोत्ता आनी जायते जाणांनी येवन तेणी गोवाय पासून दिलोली आसा. आपण मागलोलें आमकां हांडी खुर्सा मुखार घालून तांकां मेळ्ळां म्हणून तेणी सांगलां. तशेंच ही पार्टी आमचो हाजनाचो ग्रूप, ही कमिटी आनी शेतकार ही हांड बांदूंक आज आमचें काम चालू आसा. आनी तशेंच आमचे शेताचे फार्मर्सांचे 3 ग्रूप आसतात. एक वर्साक एक ग्रूप आमी हे हांडीचें काम करता. हे वर्साक आमचे हाजनाचो ग्रुपान ही हांड बांदून काडल्या. आनी तशेंच हिंगाच्यो जायत्यो आंगवण्यो जाता. लोकांची जेवणां आनी थोडे लोक शेतकारूय जेवणां दिता आनी भायलोय लोक आपली आंगवण मेळ्ळी म्हूण हिंगा जेवण हाडून सगल्या दादूसी करता. वाट सोडची, आपलो कुयस उगोवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. पूण देवाची कोर ताणें आशीन सांबाळून दवरूंक ना. आपणाकूच खाली केलो. Buoni, rano dit gue pati ko masya esraut ni goto ye nanu. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी अरुण नाईक. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भोग्यांनी पावस पडल्या उपरांत निमाणे बुधवारा गोंयाक थोडो विसव मेळ्ळो. कांय सुवातांनी पावसाची शिरशिरी चालूच आशिल्ली. आयएमडीन फुडल्या 3 दिसां खातीर कसलोच अलर्ट दिवंक ना. ह्या काळात फकत हळुवार पावस पडपाचो अदमास आसा. बिरेस्तारा हवामान शांत आसतले. हळुवार ते मध्यम पावस आनी मदीं सुके हवामान आसतले. तशेंच आयएमडीन तापमानात मातसो वाड जावपाचो अदमास काडला. चडावात आनी उणे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. गोंयाक पावसा सावन विसव. बुधवारा कांय सुवातींनी पावसाची शिरशिरी. फुडल्या 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट ना. हळुवार पावस पडपाची शक्यताय. तापमानात मातसो वाड. चडावात आनी उणे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस.
कांय सुवातींनी घोळटले खर वारें. 24 ते 26 ऑगस्टाक येल्लो अलर्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.